खांडेपार पुलाचे काम बेगोबेग चालू करचे अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। फोंड्याचो आमदार लवू मामलेदार आणि आदलो आमदार रवी नायकान ह्या मागणीक तेंको दिला। उसगांव पूल अशीर आशिल्ल्यान येरादारीक बरेच त्रास जातात। हो पूल आता मोडपाक पावला। गोंय मुक्त जावच्या पयलीं बांदिल्लो खांडेपार पूल सामको मोडपाक पावला। हो पूल सामको अशीर आशिल्ल्यान येरादारीक त्रास जाता। नवो खांडेपार पूल बांदपाचें काम बेगोबेग सुरू करचें अशी लोकांची मागणी आसा। आमचो बांदकाम मंत्री आसा गोंयचो एक कार्यक्षम व्यक्ती की ताणें ही जबाबदारी घेवची आनी चड टायम काडिनासतना कांय दुर्घटना घडचे पयलीं लोक मरचे पयलीं हो पूल जाता तितले बेगीन पुरो करचो आनी नवो पूल आमकां बांदून दिवचो। तेजी स्थिती पळयत जाल्यार त्या पुला वयल्यान येवपाक आमकां भिरांत दिसता। तो सरकारान हेजेर जातले तितले बेगीन कितें तो उपाय करचो आनी जातले तितले बेगीन आमकां दुसरो पुलाची येवजण करून दिवची। उसगांवच्या नव्या पुलाचो बुन्यादी फातर बेगोबेग घालून काम चालू करचे अशी मागणी आदले आमदार रवी नायक आनी सध्याचे आमदार लवू मामलेदारान केल्या। तरी दिसता की मोर दॅन 10 टन्स व्हेकल आसा ती त्या पुला वयल्यान प्रोहिबीट करपाक जाय। वी शूड नॉट वेट फॉर एनी चान्सीस। नवो ब्रिजार त्या पावसाळ्या नंतर काम सुरवात जातली म्हणजे इयर एंड पर्यंत आणि कंप्लीट जावपाक 2 वर्सां तरी लागतली। मुख्यमंत्र्यान ताजेर लक्ष घालून तो पूल बेगीन बांदपाक सुरू करचें, कारण दुसरे कडेन खंय बांदचे पेक्षा हो पूल बेगीन बांदचो, कित्याक पुलाची गरज आसा। स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू। सवायदरांत मोडसो विकपाचो कार्यक्रम शुक्रारा नुस्तेमारी खात्यान पणजे दवरिल्लो। मात नुस्तेमारी खात्यान मोडसो विकपाक सुरू जावच्या पयलींच खात्यांतल्या कर्मचाऱ्यां खातीर नुस्तें काडून दवरिल्ल्यान लोक फटवले। सुमार वरभर लायनीक उबे राविल्ल्या लोकांक रिकाम्या हातान परत वचचें पडलें। मात त्याच वेळार नुस्तेमारी खात्यांतले कर्मचारी 3-3 किलो मोडसो घेवन भायर सरताले। नुस्तेमारी खात्यान नुस्त्याचो धंदो करपी लोकांच्या आदारान दर्यान पांद्रो घालून नुस्तें पोसपाक सुरवात केल्या। ते नुस्तें सध्या एक थारायल्ल्या जाग्यार विकतात। शुक्रारा पणजे नुस्तेमारी खात्याच्या मुखेल कचेरे कडेन मोडसो विकपाचो कार्यक्रम दवरिल्लो। 250 रुपयांक 1 किलो मोडसो मेळटा म्हूण लोकांनी नुस्तें घेवपाक गर्दी केल्ली। हांवें 250 किलो घेतले। 250 रुपया किलो। गव्हर्नमेंटान हे चालू करपाचें हय धरूंक जाय, बिकॉज आमकां आतां नुस्तें म्हारग मेळटा। मार्केटान गेल्यार 500 रुपया किलो, सो एटलीस्ट आमकां मेळटा। सगळे नुस्तें हॉटेलान वयतात, आमकां कांयच मेळना। चालू दवरपाचें आनी हेजे फुडें आनीकूय आउटलेट्स काडपाचे। आनीक काणकोणच्यान सुमार 500 किलो मोडसो हाडिल्लो। मात नुस्तेमारी खात्यान नुस्तें विकपाक सुरवात करचे पयलींच खात्यान आपल्या कर्मचाऱ्यां खातीर सुमार 150 किलो नुस्तें कुशीक काडून दवरिल्ल्यान नुस्तें बेगीन सोंपलें। वरभर लायनीक उबे रावन पसून नुस्तें मेळूंक नाशिल्ल्यान लोक बेजारले। ते बेजारून परते वताले तेन्ना नुस्तेमारी खात्यांतले कर्मचारी 2-2, 3-3 किलो मोडसो घेवन कचेरेंतल्यान भायर सरताले। फीस जाय बरें, फीस नासलें बरें करतले कितें। आतां धांवन येयलो हांव फीस घेवपाक, कांय एक बी ना काबार। आतां हो फूड मारूंक ना, पिशवी घेवन धांवन येता बरें। If staff is let them consume extra, no. Let them take 50 kg separately for the staff. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार दत्तराज नायक आनी ओमकार फळारी। फुडल्या सिजनाच्या आय लीगांतल्यान भायर पडिल्ल्या चर्चिल ब्रदर्सान अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशनाच्या निर्णयाक आव्हान दिवपाचें थारायलां। AIFFन चर्चिलाक आनी हेर 3 क्लबांक फुडल्या फुटबॉल सिजनांत खेळपाक अपात्र थारायल्या। लायसन्स मेळोवपा खातीर जो निकश AIFFन थारायल्ले ते चर्चिलान पाळूंक ना म्हणून तांकां भायर मारला अशें AIFFचे लायसन्सिंग कमिटीन घोशीत केलां। चर्चिलाच्या अपिलाचेर AIFF फुडल्या म्हयन्यांत निर्मणो निर्णय घेतली। 2 फावटी आय लीग जिखिल्लो तशेंच खुबश्यो हेर सर्ती जिखपी क्लब चर्चिल ब्रदर्स फुडल्या सिजनांत खेळपाक अपात्र थारला म्हूण चर्चिल आलेमांव खूब दुखेस्त आसा अशें समजता। AIFFच्या ह्या निर्णयाचेर चर्चिल तशेंच वालंका आलेमांव कॅमेरा मुखार कांयच उलोवंक सोदिनात। बुधवारा AIFFन आपलो निर्णय दिलो तेन्ना सावन प्रुडंट चर्चिल क्लबा कडच्यान प्रतिक्रियेची वाट पळयताले, पूण चर्चिलान उलोवपाक न्हयकार दिला अशें रिपोर्टर कळयता। AIFFच्या निर्णया आड अपील करतली अशें वालंका म्हणटा, पूण ताणें खंयच्या आदाराचेर अपील घालतले हें उक्तें करूंक ना। लायसन्स मेळोवपाक क्लबांनी 5 गजाली पाळच्यो पडटात। चर्चिल खंयच्या निकशाचेर कमी पडलो हें सांगपाक चर्चिल ब्रदर्स क्लबान न्हयकार दिला। अपील फायल करतकच कितें तें सांगतले अशें वालंका म्हणटा। चर्चिलान फुडल्या सिजनाची तयारी म्हूण ओडाफा ओकोली सारको दिग्गज खेळगडो पयलींच आपल्या ताफ्यांत रुजू केला म्हूण आतां सगळ्यांची नदर हे अपीलाचेर आसतली। मडगांवच्यान सावियो डायस।
इतल्यान हे खबरां चित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.